मराठी कोंकणी शाळा काबार करपाचे सरकाराचे कारस्थान चल्ला म्हणून भारतीय भाषा सुरक्षा मंचान शिक्षण खात्यातल्या ऑफिसरांक घेराव घालो। 2012 आणि 2017 सत्तेर आयिल्ले बीजेपीचे सरकार स्वताचे शिक्षण धोरण पाळिना। वेल्यान मराठी कोंकणी शाळा सोपोवंक उठला म्हणून सुभाष वेलिंगकराचो आरोप। 38 शाळांक बेगोबेग मान्यताय दिवची म्हूण भाबासुम मागता। भारतीय भाषा सुरक्षा मंचान आज शिक्षण खात्याक घेराव घातिल्लो आसा। हो घेराव अशा खातीर म्हणजे एज्युकेशन डिपार्टमेंटाक घेराव आणि एज्युकेशन डायरेक्टराक घेराव हो इतल्याच खातीर की हाज्या पयलीं भारतीय भाषा सुरक्षा मंचान निषेध म्हणून 20 कडांनी गोंयान निदर्शनां केल्लीं, धरणां केल्लो। तो अशा गजालीचो निषेध आशिल्लो की गेलीं 2 वर्सां पर्रीकर गव्हर्मेंटान मराठी आनी कोंकणी शाळा ज्यो आसा तांकां काबार करपाचो सपाटो चलयला। ताच्या पयलीं सुद्दां पॉलिसी गव्हर्मेंटाची 2012 MOI हें डिक्लेअर केलें गव्हर्मेंटान त्यात, पण त्या MOIच्या हातूंतल्या एकाय क्लॉजाचें पालन पर्रीकर गव्हर्मेंटान आतां मेरेन करूंक ना। तांणी जी वचनां दिल्लीं त्या वेळाचेर एश्युरन्सीस ते दिवंक ना। लिबरल परमिशनां दिता म्हणून सांगिल्लें, दिवंक ना। 12 लाखांचो ग्रँट अदीक 5 लाखांचो ग्रँट इनिशियल ग्रँट म्हणून दिता म्हणून दिवंक ना। परमिशनां दिता आसतना 1 किलोमिटरची डिस्टन्स जी आसा ती डिस्टन्स ही धरली वचची ना नव्या मराठी कोंकणी शाळांक, ते केलें ना तांच्यांनी। अश्यो बऱ्योच गजाली पांयदळी तुडून ताणें मराठी कोंकणी शाळा हळूहळू करून क्रमशः काबार करपाचो सपाटो केलो। घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक।